दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. ही घडणूक जायत्या वर्सां आदीं घडली. तेन्ना म्हजे आवय बापाय जिवंत आसलीं आनी हांव गोंयांत थावन मंगळुराक कोंकणी कामा खातीर येताना वाटेर म्हज्या आवय बापायच्या घरांत वेतालो. 1 रात 2 राती हांव रावतालो आनी उपरांत हांव मंगळुराक वेतालो आनी मंगळूर म्हजो कोंकणी वावर जातच हांव बसाचेर सिदा गोंया वेतालो. एक फावटी हांवें एका म्हयन्याची म्हळ्यार कोंकणी आमचे थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्र बांदून जातच हांवें म्हज्या वडिलांक म्हाका 2 म्हयन्याची रजा दिया म्हूण मागलें आनी तांणी दिली. पूण हांवें एकाच म्हयन्याची रजा घेतली आनी हांव म्हज्या आवय बापाय सांगाता त्या ल्हान गांवांत हांव रावतालो. तीं दोगां आनी तांचे मदें हांव एकलो. सदांच सकाळीं उठून माद्रींगेर हांव मिसाक वेतालो. मीस पेटोवन येवन घरांत बसून कितेंय म्हजो बरोवचो वावर करतालो आनी मागीर तांकांय तांच्या वावरांत हांव आदार करतालो. त्या वेळार आमच्या लागीं म्हळ्यार कोंकणी लोकांक आख्खो बायबल नासलो. पूण म्हज्या बापाय लागीं म्हज्या भुरगेपणांतल्यान हांव पळयता एक इंग्लीश बायबल आसलो. ताची एक संवय सदां इजीचेर म्हळ्यार आराम खुर्ची म्हणटा पळय ताचेर बसचें आनी तो बायबल वाचचो. एक दीस हांव मिसाक वचून आयलो. सकाळीं नाश्तो जालो आनी मागीर भितर कुडांत बसून कितें तरी बरयतालो आनी म्हजी आवय कुजनांत म्हळ्यार रांदच्या कुडांत रांदताली. थंय रांदचें कशें रांदण आसा लांकडां घाल्ल आनी सकट मातयेचीं आयदनां चडशीं सगळीं मातयेचीं आयदनां तातूंत तिणें रांदचें. ती थंय कितें काम करताली आनी म्हजो बापूय इजीचाराचेर बसून बायबल वाचतालो. म्हज्या आवयचें नांव बाजिलिया. लोकांनी तिका म्हणचें बासीबाय पूण म्हज्या बापायन तिका आपोवचें बेस्सी. म्हाका म्हज्या बापायचो ताळो आयकलो. बेस्सी हांगा ये. ती थंय तिका पयस आसा आनी तिका म्हजो बापाय दिसना. दुसऱ्या ती म्हणटा तुका कितें जाय? तो म्हणटा कांय नाका. मागीर तुवें म्हाका कित्याक आपयल्ली? तूं हांगा ये. ती म्हणटा तुका कितें जाय? बापाय म्हणटा हांवें तुका सांगलें न्ही हांगा ये. कितें करूं? हांव तुका बायबल वाचून सांगता म्हणलो म्हजो बापूय. आवय म्हणटा वाचून सांग हांव आयकतां. ना बेस्सी तूं हांगा ये हांव तुका बायबल वाचून सांगता म्हळ्यार इल्लोसो आवाज. तेन्ना ती म्हणटा तूं वाच हांवें सांगलें तुका हांव आयकतां. तेन्ना बापाय आनी इल्लोसो ताळो वयर कर म्हणटा हां तुका देवाचें उतर नाका बायबल नाका. दीसभर ती रांदण ती लांकडां त्यो मुडक्यो ती कुंडली. तेन्ना म्हजी आवय आपणाचोय ताळो तितलोच उबारून ती म्हणटा कितें म्हणलें तुवें? म्हाका देवाचें उतर नाका बायबल नाका. दीसभर म्हाका रांदण लांकडां मुडक्यो आनी कुंडली. आतां म्हजें आयक. तुका एक गजाल सांगता. म्हजो देव हांगा रान्नीत आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता. हें आवयचें वाक्य आसा पळय. म्हजो देव हांगा रान्नीत आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता. हें वाक्य आयकतच हांव भितर कुडांत बसून बरयतालो अशें तुमकां सांगलें न्ही. हांवें म्हज्या कपालाक असो हात मारलो आनी हांवच म्हणूंक लागलो असलें देवशास्त्र असली थियोलॉजी हांवें केन्नाच आयकूंक ना वाचूंक ना कोणें म्हाका शिकोवंक नासली. देव आसा सगळ्यांनी आसा तें आमी जाणा. देव थंय इगर्जेंत आसा साक्रामेंतांत आसा. जंयसर दोग वा ते एकठांय जाल्यात
थंयसर जेजू म्हणटा आपूण आसा, हें सगळें हांव जाणा आसलो. पूण देव रान न्हीद आसा, थंय हांव काम करचे जाग्यार आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता आनी हांव आयकतां. हें म्हज्या आवयक कोणें शिकयलें काय? ती कितें व्हडली अशी शिकली मनीस न्ही. ब्रिटीश काळाचेर तिजें शिकप थर्ड फॉर्म म्हूण सांगल्यार आतांची सुमार 8वी क्लास. आनी मागीर तिच्या गांवांत ताचे परस चड शिकप नासलें. ताचे परस चड शिकूंक जाय जाल्यार तालुका केंद्राक वयचें पडटालें. मागीर 4th फॉर्म, 5th फॉर्म, 6th फॉर्म अशें म्हळ्यार 11वी पर्यंत नासलें. तितलें शिकली ती मनीस. मागीर मुंबय रावली, ताचे उपरांत येवन गांवांत रावली. मागीर ती आनी परत्यान फाटीं मुंबय रावूंक वचूंक ना, मुंबय गेल्या ती. पूण तिका मराठी येताली, कांय हिंदी कांय इल्लीशी समजताली आसतली, आनी कन्नड भास आनी आमची आवय भास कोंकणी. तर तिका ही जाणवाय खंयच्यान आयली काय? ही एक दैवीक जाणवाय म्हणटा. ती देवा थावनच तिका मेळ्ळी. म्हणजे तिका ती रांदचें कूड आसा पळय, कूज म्हणटा आमी, तें तिका एक देव मंदीर. ती रांदण तिचें ताबेर्नाकल. थंय तो उजो जळटा, त्या उज्यान तिका देव दिसता. तो तिचे कडेन उलयता आनी ती आयकता. म्हणजे थंय तांच्या देवा मदें आनी तिच्या मदें मागण्याच्या संबंदान एक मोगाचो संबंद आसलो. देखून तिणें म्हज्या बापायक म्हणलें न्ही, पण तिका देवाचो अनुभव, एक्सपिरियन्स थंय रांदतना जातालो. आनी म्हज्या बापायक देवाचो अनुभव पवित्र पुस्तक वाचतना, बायबल वाचतना जातालो. पळय, हांगा बसल्या कडेन जाता, इचाराचेर बसला आनी वाचता, ताका तो अनुभव जाता. आनी तो अनुभव म्हज्या आवय लागीं वांटून घेवंक सोदता. पूण तिका तें काम आसा, तें सोडून येवंक जायना. देखून तिका देव थंयच उलयता आनी तें देवाचें उतर ती आयकता. म्हणजे ज्या जाग्यार आमी आसां, जो वावर आमी करता, थंय आमकां देव मेळूंक जाय. देवाक सोदून थंय हांगा 1000 कडेन धांवची गरज ना. आमी ज्या जाग्यार आसां, थंय आमी प्रामाणीकपणान वावर करतना आमचें काळीज आमी देवाक उबारल्यार देव आमचे कडेन उलयता. आतां आमी इगर्जेक वेता, कित्याक एक समुदाय कशें आमकां मागणें करूंक आसा, देखून आमी इगर्जेक वेता. ती गजाल बरी आसा. पूण तुका फकत इगर्जेन मात्र देव मेळना, इगर्जेन मात्र तुका देव तुजे कडेन उलयता वय. तुज्या घरांत तूं कितें वावर करताय, तूं जर शेतांत वावर करताय, तुका शेतांत तुका देव तुका भेटूंक जाय. तूं जर मासली पाकताय, थंय न्हंयत वा दर्यांत तूं वावर करताय, तुका मेळूंक जाय. तूं कितें म्हणया, माडाची सूर काडटाय, तांकां आमी गोंयांत रेंदेर म्हणटा, सूर काडटात, ताका त्या माडार थंय सूर काडटना देव दिश्टी पडटा. गोंयांत आमी उंड्याचो वावर करतना पदेर म्हणटा. तुका त्या उंड्याचो वावर करतना, त्या खोर्नांत उंडे भाजतना, उंडे भायर काडटना, तें पीठ मळटना आनी करतना तुका देव दिश्टी पडूंक जाय आनी देव तुजे कडेन उलोवंक जाय. म्हणजे खंयचोय आमी वावर करतना त्या जाग्यार आमकां देव मेळ्ळो जाल्यार, देवा कडेन आमचो संबंद आसा जाल्यार, पळय आमचें जिवीत कितलें अर्थाबरी जाता न्ही. म्हणजे म्हजो देव फकत एका विशिश्ट जाग्यार ना. म्हजो देव म्हजे लागींच आसा, म्हजे भितरच आसा. तो म्हजे भितर आसा आनी तो म्हजे कडेन उलयता. देखून सांव पावलो कोरिंथकारांक कितें सांगता, तुमी जिवे देव मंदीर म्हणटा. तुमी देव मंदीर, आमी हर एकली देव मंदीर. हें चिंतप जर आमच्या मदें आयलें न्ही, देव मंदीर, हांव देव मंदीर, म्हजो भाव देव मंदीर, म्हजी भयण देव मंदीर, मागीर एकामेकाक कडेन आमी रागान कशें जिवचें, मोगान जिवचें पडलें ना. कित्याक देव मंदीर, हांगा देव आसा, थंय देव आसा, हांगा देव आसा न्ही, सक्कड एकवटान जाता पळया. म्हळ्यार असलें चिंतप आमच्या मदें येवंक जाय. आनी असलें चिंतप येवंक जाय जाल्यार हाका व्हडलें शिकप जाय म्हणून ना.
जशें हांवें सांगलें म्हजी आवय कितें व्हडलें कांय शिकप ना, तरी तिका हें दैवीक जाणव्या कशी आयली, कित्याक हांव जाणा म्हजी आवय देवभक्तीचीच मनीस आसली. ती फक्त आसा पळय देवाची तूं तुजे पद्दतीन करताय आनी तुका देवा कडेन तूं एक संबंद जोडताय, तेन्ना देवूच तुजे मतींत त्या वेळार ती चिंतनां घालता, उतरां घालता आनी दुसऱ्यांची चिंतपच तूं बदलिताय. म्हज्या आवयन म्हजें चिंतप बदलून सोडलें, कित्याक म्हाकाय कळीत नासलें. थंय रांदचें काम करतना देव तुजे कडेन उलयता म्हणलें, हें चिंतपच म्हज्या मतींत येवना. हांव जाणा आसलो देव सगळ्या कडेन आसा, पूण हांगा रान्नींत देव आसा आनी तो म्हजे कडेन उलयता आनी हांव आयकतां. हें चिंतप म्हाका म्हज्या आवयन दिलें आनी म्हजेंच चिंतप बदललें, म्हजेंय जिवीत बदललें. आतां म्हजी पळोवची नदर आसा पळय ती आतां वेगळी जाल्ली आसा. म्हज्याच जिविता कडेन पळोवची नदर वेगळी आनी हेरांच्या जिविता कडेन पळोवची नदर बदलला. हांव आतां तांकां म्हज्या दोळ्यांनी पळयना, हांव तांकां देवाच्या दोळ्यांनी पळोवंक सोदतां, कित्याक तांचे भितर देव आसा. तांचे भितर देव आसा जाल्यार हांवें तांच्या कडेन बरो संबंद जाता तितलो जोडूंक जाय, जाता तितलो मोगाचो. तर आमी सगळीं आमच्या देवाक न्हय फकत विशिश्ट धार्मीक जाग्यार मात्र न्हय, बगर आमी जिवच्या जाग्यार, हर एक जाग्यार, चड करून आमी काम करच्या जाग्यार देवाक पळोवंक शिकुया, ताचें उतर आयकुया आनी आमचें जिवीत अर्थाभरीत करुया. देव बरें कर.